मायनिंग बंदी आणि ताका लागून उप्राशिल्ल्या बेरोजगारीक लागून पाळीच्या रमेश नायकान आत्महत्या केल्या। मुख्यमंत्र्यान हाची जापसालदारकी घेत आपले पदा वयल्यान राजीनामो दिवचो अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या। गोयान भाजप सरकाराच्या काळान बेरोजगारीक लागून कितलेशेच लोकांनी स्वताक सोपयला असो आरोप आम आदमी पक्षान केला। पहिली आमचो कुडण्या वाठारांतलो भाव रमेश नायक हाणें आत्महत्या केली आनी जाहीरपणान बरयलें की आपूण मायनिंग बंदीक लागून आत्महत्या करता म्हणून। पूण अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून म्हणजे आपणाक जॉब ना आनी ताका लागून आपूण आत्महत्या करता ही गोंयची पयली इन्सिडंट आनी तो सुद्दां चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत। खरें म्हणल्यार चीफ मिनिस्टरान इमिजिएटली राजीनामा दिवपाक जाय आशिल्लो। एज ए पार्टी आमी तेंचे पयलीं राजीनामा ताणें दिवपाक जाय आनी चवकशी जावपाक जाय ताची। गोंयांत 90 वयर आत्महत्या जाल्यात, तातूंतल्यो 30 परस चड आत्महत्या बेरोजगारीक लागून जाल्या। हाका भाजप सरकार जबाबदार असो आरोप आम आदमी पक्ष करता। लोकसभेत फिगर दिल्ली की गोंयांत गेल्या 4 वर्सांक म्हणजे 2020 पासून ते आतापर्यंत 2021 पासून 17 ते 21 पर्यंत साधारणपणे 96 सुसायड जाल्या आनी तातूंतल्यो जवळ जवळ ज्यो सुसायड आसात त्यो 30च्या वयर सुसायड ज्यो आसात त्यो अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून आसात। हे लोकसभेन दिल्ले फिगर 2021 पर्यंतचे। देशभर आम्ही पळयला ना केंद्र सरकारान ना आनी खंयच्या राज्य सरकारान रोजगाराचे नांवच काडूंक ना। फक्त खंय इलेक्शन आसा जशें गोंयान आशिल्ले पळय इलेक्शन आसा ताच्या पयलीं फक्त आमी इतले हजार जॉब दितले इतले हजार जॉब दितले। इलेक्शनाच्या 1 म्हयन्या पयलीं हो सगळो धांवपळ सुरू जातालो। मायनिंग महामंडळ बेगीनूच जातले अशें मुख्यमंत्री सांगता। मात बंदीक लागून आत्महत्या केल्ल्याची ही पयलीच घडणूक। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार।